खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर लौकीक शिलकार आसा, आमचो चीफ रिपोर्टर महेश गाडी आसा आणि गोंयभरच्यान बाकीचे रिपोर्टर आसा. विशय आसा दिसय खूब घडामोडींचो. गव्हर्नर सत्यपाल मलीक आज मेघालय वचपाक भायर सरले. ताजे उपरांत नवे गव्हर्नर तांचे कडेन एडिशनल चार्ज दिला. तांणी ताबो घेतलो, तांचो सोपूतविधी जालो. कोविडाच्या हाजेर कितें चल्लां, क्रायमाच्या हाजेर कितें चल्लां, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी जाणून घेतले. हांव सगळ्यांत पयलीं वता लौकिका म्हऱ्यान. लौकीक कितें आहा तुजे कडेन अपडेट? कितें जालें सकाळी सावन? राजभवनाचेरय म्हाका दिसता तूं गेल्लो. सो वॉट इज द अपडेट पॉलिटिकल लेवलाचेर, सरकाराच्या लेवलाचेर आनी बाकीच्यो घडामोडी? प्रमोद, सकाळी पहिले म्हटल्यार काल जे न्यूज असली गव्हर्नर ट्रान्सफर जालो गोंयचो मेघालयाक, जे सत्यपाल मलीक जे गोंयान आसले गव्हर्नर म्हणून ते ट्रान्सफर जाले. ते सकाळी दाबोळे एअरपोर्टा वयल्यान वचपाक भायर सरले. सीएम बी तांकां ड्रॉप करपाक गेल्ले. प्रोटोकॉल मिनिस्टर आसले, चीफ सेक्रेटरी आसले. मागीर दनपारां 1:30 सुमार महाराष्ट्राचे गव्हर्नर जे भगतसिंग कोश्यारी ते गोंयान पावले. त्यांची रोखडी शपथविधी जावची आसता, जी शपथविधी मागीर हांगसर 4:30 सुमार राजभवनाचेर जाली. मेन म्हटल्यार शपथविधींतले पयले गव्हर्नर कोंकणी भाशेंतल्यान ते अशी मूळ तेंचे उत्तराखंडाचे मूळचे ते, पण तेंच्यांनी कोंकणींतल्यान शपथ घेतली हांगसर राज्यपाल पदांची. तेंच्यांनी मिडियाक बायट दिवना म्हणपाक की जोकिंगली तेणी सांगलें आपल्याक गोवा धाडला, म्हणजे चल आनी यो, कित्याक आपलो टेम्पररी चार्ज गोवा चल आनी यो म्हणपाक लागलो अशें सांगलें. आपूण त्या बायट बी कांय दिना. हांगसर जे आपूण परमनंट येयलो वा आनी कोणी परमनंट येयले जाल्यार तांकां मागीर मिडिया कडेन उलोवनी म्हणटा. मिडिया कडेन उलोवपाक येता, पण ते आमी पयले थंय रावन ते खूब जाणां कडेन ओपनली उलयताले, फकाणां करताले. इवन ऑपोजिशन लिडरा कडेन ते उलयले, खुबश्यो गजाली केल्यो तेणी. ही गव्हर्नर पेलसावयली अपडेट जाली. दुसरी गजाल हांव सांगपाक सोदता, जे VIPs हॉस्पिटलान आहा. पयलें म्हटल्यार श्रीपाद भाऊ खातीर एम्सांतल्यान 2 दोतोर येयल्ले हांगासर मुद्दाम तांकां एक्झामायन करपाक. तेंच्यांनी काल आनी आयज मेळून श्रीपाद भाऊची फूल रिपोर्ट, फूल तेंचो ट्रिटमेंट तांकां कसो ते रिस्पॉन्ड करता ते ऑब्जर्व केलें. आनी आयज ते 1:30 सुमार 2:30 सुमार दिल्ली वचपाक परत भायर सरले. दोग जाण दोतोर येयले, एक लेडी डॉक्टर आनी एक जेंट डॉक्टर येयल्लो. मागीर त्याच निमतान तेंच्यांनी तेन्ना थंय एडमीट दुसरे VIPs आसले, जशे सुदीन दळवीकर आसले, तांकां तेंच्यांनी चॅक केलो. तेंचे रिपोर्ट्स तेंच्यांनी पयले. मागीर उत्पल आसले पर्रीकराचे व्हडले पूत, तांकां तेंच्यांनी पयले. तेजे उपरांत चर्चिलाचे भायर तेजे उपरांत हॉस्पिटलान पावले. आनी तेजे उपरांत तेंच्यांनी रिपोर्ट केले. एडमिशन तेंचे लेट जालां. सो एम्साचे दोतोर तेंचे रिपोर्ट वा तांकां पळोवपाक पावना. आतां श्रीपाद भाऊचे सांगपाक जाल्यार श्रीपाद भाऊ भितर इम्प्रुवमेंट आहा, खुबसो इम्प्रुवमेंट आहा. मातशे ऑक्सिजन लेवल देंवल्ले ते आतां नॉर्मल जायत येयला. सो अशें आयकपाक येता डेंजर, मातशे डेंजर झोनान आसले, डेंजर झोनांतल्यान भायर सरले म्हणून. दुसरे उत्पलाक चॅक केले उपरांत उत्पलाचो फाल्यां डिस्चार्ज जातलो मणिपालांतल्यान. सुदीन जे काल एडमीट जाल्ले पॉझिटिव्ह जाले उपरांत सुदीनाचे रिपोर्ट्स एम्साच्या डॉक्टरांनी पळयले आनी तेंच्यांनी 1-2 ते 3 दीस हॉस्पिटलान चडान जर तांकां तशें कांय सिम्पटम्स ना, कांय प्रॉब्लेम तेंच्यांनी नोटीस करना आनी तेंचे बी डिस्चार्ज जावंक शकता 2-3 दिसां भितर. उरले चर्चिलाच्यो टेस्टी आतां सगल्यो केल्या, तेंचे बायलेच्यो आनी घरकान्नीच्यो, आनी चर्चिलाच्यो टेस्ट केल्या. तेंचो रिपोर्ट सगळे डिटेल रिपोर्ट सांज मेरेन येतले आनी तेंचो फुडलो मागीर कसो कोर्स आसतलो तेंचो ट्रिटमेंटाचो कितें कितें प्रॉब्लेम आहा कोमॉर्बिडिटी आहा, तेंची एज्यो आहा तशी चर्चिलाची ते जातले. एम्साच्या दोतोरांनी आनी एक गजाल मुद्दामून सांगली, जे म्हणजे मणिपालाक तेंच्यांनी प्रेस केले, जे पद्दतीन जे स्टँडर्डान तेंच्यांनी हॉस्पिटल मेंटेन केला तेजे तेंच्यांनी प्रेस केले. आनी मागीर ते दोतोरांक तेजे सांगून गेले, तुमी करता ते, तुमी जे पद्दतीन प्रोटोकॉल फॉलो करता हॉस्पिटलान ते सारक्या एकूच चेंजीस तेंच्यांनी सुचोवना त्या हॉस्पिटलाक. एम्साच्या दोतोरांनी सगळे तेंच्यांनी श्रीपाद भाऊचो जे पद्दतीन ट्रिटमेंट केलो तेंच्यांनी सारको म्हटलो, कांयच चेंजीस तेंच्यांनी करूं ना. आनी मागीर आनी एक गजाल सांगले, आतां 7 दीस जाले उपरांत तो पॉझिटिव्ह आसूं नेगेटिव्ह आसूं, 7 दिसां उपरांत तुमी विदाउट टेस्ट सुद्दां घरा धाडपाक शकता. 7 दिसां उपरांत त्या व्हायरसाचो कांय इम्पॅक्ट जायना. पयलीं आमी 10 दिसांचे म्हणटाले. एम्साच्या दोतोरांनी मणिपालाक सांगलें की 7 दिसां उपरांत तेजो कांय इम्पॅक्ट जायना. सो विदाउट टेस्ट हें करपाक जाता. सिम्पटम असिम्प्टोमॅटीक आसाले. एक म्हत्वाची गजाल आतां 7 दिसांची म्हत्वाची गजाल आतां मुखार येयल्या एम्साच्या दोतोरा कडल्यान. प्रमोद, थँक्स अ लॉट लौकीक. म्हाका दिसता श्रीपाद भाऊ, सुदीन बाब, चर्चिल बाब सगळे जाता तितले बेगीन बरे जावं, परत जनसंपर्क तांचो सुरू जावं, काम सुरू जावं. पण एकच दिसता की जेन्ना हिम्साचे डॉक्टर येतात गोंयांत
आणि ताणी मणिपालाची खूप तुस्त केली की तुम्ही बरें काम करता म्हण. तशेंच जर ताणी 1-2 किलोमीटर पयस जर ते जीएमसी भितर गेल्ले जाल्यार म्हाका दिसता जीएमसीक तांकां कितल्योश्योच सुचोवणी दिवपाक मेळटा आशिल्ल्यो. कितें चल्लां जीएमसी भितर तेंय पळोवपाक मेळटा आशिल्लें. ताका लागून जर एम्साचे दोतोर आयिल्लेच जाल्यार ते जीएमसीक गेले काय कितें, जीएमसींतली परिस्थिती तांणी पळयली काय कितें, काय फक्त व्हीआयपीक पळोवन परत दिल्ली गेले. म्हाका दिसता हो प्रश्न खूब म्हत्वाचो आसा. जर आयल्या टीम जाल्यार तांकां मणिपाला पुरतेच दवरले काय जीएमसीक व्हेले, ईएसआयच्या कोवीड हॉस्पिटलाक व्हेले, फोंडेच्या कोवीड हॉस्पिटलाक व्हेले काय कितें. म्हाका दिसता ह्यो खूब म्हत्वाच्यो गजाली आहा. कारण आयिल्ले आसतना टीम जर दे आर इन गोवा तरी आसतना जर आमचो फोकस जर फक्त व्हीआयपींचेर उरलो, फक्त मणिपालाचेर उरलो जाल्यार जीएमसीचे, कोवीड हॉस्पिटलाचे, पुणेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे आणि सामान्य गोंयकाराचे कितें. जांकां इतलो अनुभव आसा दिल्ली भितर तांणी हो पॅन्डेमीक पळयला, ते गोंया जर आयिल्ले आसतना तर तांचे कडच्यान आमी ज्या जाग्यार सामान्य गोंयकार सध्या आसा थंय वचून जर सुचोवणी घेतली ना आमी खंय चुकले काय कितें. महेशा मारा वता महेश कितें आहा हेल्थ डिपार्टमेंटाची अपडेट, कोविडाची अपडेट वॉट आर यू प्रमोद हांव पयलीं जीएमसीची खबर सांगता. आमी फाटल्या शुक्राराक अनाउन्समेंट आयिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केल्ली की जीएमसीचे 3 वॉर्ड हे सारखे कोमॉर्बिड जे पेशंट आसा, सामके क्रिटिकल पेशंट आसता, इवन जे ईएस हॉस्पिटलान जे कोण क्रिटिकल आहा तांकां शिफ्ट करतले आनी तांकां जीएमसीन तांकां ट्रिटमेंट करतले म्हणून. आयज मेरेन ती वॉर्ड तिनूय तयार जाल्ले ना, म्हणजे 145, 146, 147 आनी तिनूय वॉर्ड स्पेशली कोविडा खातीर कोमॉर्बिड पेशंटा खातीर करपाचे आशिल्ले. अजून जाले ना तयार. आतां म्हणजे शुक्रार, शेनवार, आयतार आनी आयज सोमार, मंगळार, बुधवार अशें दीस जाले. दुसरें म्हणजे प्रमोद तुवें जशें म्हटलां की एम्साचे दोतोर आयिल्ले, एम्साचे दोतोर आयिल्ले फक्त ते मणिपाल हॉस्पिटलान गेले, तेंच्यांनी व्हीआयपी कोण आहा म्हणजे जितले आमचे खासदार जावं आनी कोण आतां तांकां पयले आनी ते गेले. जीएमसीन वचोंक नासतले कित्याक एक म्हणजे जीएमसी तयारी अजून जावंक ना पळोवंक गेले जाल्यार. सो तांकां आनी कितें कोवीड हॉस्पिटलाक तरी वचपाचें, कोवीड हॉस्पिटल चालू आसा फाटले 4 म्हयने. ईएसआय हॉस्पिटलान खरें म्हणजे तेंच्यांनी वचोंक जाय आशिल्लें आनी थंयसर कितें कसो ट्रिटमेंट चल्लो तो पळोवंक जाय. कित्याक चडशे आमी डेथ वयताले कोवीड हॉस्पिटलान जातात आनी दुसरे डेथ जाता ते जीएमसीन जातात. सो हेच जाग्यार जर गेल्ले जाल्यार दोतोरांकूय बरें पडपाचें, म्हणजे गोंयचे जे दोतोर आहा तांकां बरें पडपाचें आनी फायनली तो ट्रिटमेंट जो सामान्य गोंयकाराक मेळटा तो ते तांकां सारकें कळपाचें की बाबा ते कशा भशेन बाकींक ट्रिटमेंट करतात कोमॉर्बिड पेशंटाक. पूण तशें जालें ना आनी आयज ते वचपाकूय गेले. दुसरी गजाल म्हणजे प्रमोद आमी आनी आयज एक पयलें की सेक्रेटेरिएट जे जाग्या वयल्यान अख्खे गोंयचो कारभार चलता, एडमिनिस्ट्रेशन चलता, थंयच्या स्टाफान सगळ्यांनी भायर येवन बोवाळ घातलो की तांकां काम करपाचें ना. काम करपाचें ना म्हणजे कसो, पूण तेंच्यांनी असो प्रोटेस्ट कसो केलो तो की ते म्हणटा कितें सेक्रेटेरिएटान आतां ना म्हटल्यार 12 का 13 पेशंट जाल्या म्हणटात पॉझिटिव्ह. सेकंड थिंग तांकां टेस्ट करिना म्हणून तेंच्यांनी बोवाळ घातलो. आनी एक तेंची मागणी आशिल्ली की बाबा 50% स्टाफान काम करप, सगळ्यांक आपोवपाचें न्ही, कित्याक थंयसरूच चडसो स्टाफ जाणटो आसा, खंय कोण कोमॉर्बिड आसतले आनी कितें डायबिटीज आसतले, पूण आनी प्लस सॅनिटायझेशन सारकें जायना म्हणून तेंच्यांनी बोवाळ घातलो. मागीर तेंच्यांनी सीएसाक आपयलो, पूण सीएस नासलो कित्याक सीएस आयज खूब बिजी आसलो, गव्हर्नराक हाडपाक व्हरपाक आशिल्ल्या कारणान सीएस आयज नासलो. सो मागीर तेंच्यांनी प्रिन्सिपल सेक्रेटरीन मिटींग जाली त्या स्टाफांची आनी मागीर प्रिन्सिपल सेक्रेटरीन सांगलें की तेंचे डिमांड आपूण सगळे कन्वे करता थ्रू सीएस टू सीएम म्हणून. मागीर तेंच्यांनी आयकलें आनी ते मागीर तेंचे आपले ते ऑफिसान ते सगळे जाण केले आनी कामाक घातले. कित्याक आतां आमी जेन्ना सीएसाक उलयले तेन्ना सीएसान सांगलें की दे आर कन्सर्न अबाउट देयर स्टाफ, म्हणजे आमी स्टाफा बद्दल आमी कन्सर्न आसा आनी स्टाफाचे जे कितें तेंचे डिमांड केल्या ते तशे गजाली आमी जाग्यार घातले. कित्याक आतां सद्या चवथीच्या निमतान तांकां खुबशे जाण लिव्हर आसतलो स्टाफ, सो तो जावन एक गोश्टी जाग्यार पडटले प्रमोद. सारकी खरें महेश. म्हाका दिसता एक गजाल आमी परत सांगतात की लोक सामान्य गोंयकार ज्या जाग्यार उपचार घेतात थंयची परिस्थिती कितें आसा, ईएसआय हॉस्पिटलांतली परिस्थिती बाबत आसा, जीएमसी भितर जशें महेशान सांगलें इज मोर सिरियस थिंग. शुक्राराक अनाउन्स केल्लें की कोमॉर्बिडिटीसाक लागून चड डेथ्स जातात, ताका लागून त्यो कोमॉर्बिडिटीज ट्रीट करपा खातीर जीएमसी 145, 146 आनी 147 हे 3 वॉर्ड ओपन करतले म्हूण. थंयची पेशंटाक दुसरे कडेन शिफ्ट करतले आनी हे जे 3 वॉर्ड आसा विच आर इक्विप्ड फॉर ऑक्सिजन एंड एवरीथिंग हे यूज करतले. आज 5 दीस जाले तरी कांय जालें ना. शुक्रार धरल्यार 6 दीस जाले आनी परिस्थिती अशी आसा की हांव म्हणटा की व्हीआयपी आसूं कोणूय आसूं तो बरो जावपाकच जाय. पण जर एम्साची टीम जर गोंयाक येता
जाल्यार त्या एम्साच्या टिमीन फक्त व्हीआयपीक पळोवप, व्हीआयपीचे रिपोर्ट पळोवप आणि मागीर परत वचप इतल्या लेवलाचेर आमच्या सरकाराची सेन्सिटिव्हिटी पावल्या काय कितें की जी टीम आयल्या गोंयांत जांकां हो पॅन्डेमीक हँडल करपाचो आमच्या की 10 पटीन चड अनुभव आसा आणि ते दिल्ली सावन येतात आणि ना तांकां ईएसआय हॉस्पिटलां व्हरतात ना फोंडेच्या हॉस्पिटलां व्हरतात ना जीएमसीक व्हरतात सो प्रायोरिटी कोणाक आणि सामान्य गोंयकाराचे कोणाक पडून गेला काय कितें म्हाका दिसता हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न भाऊ बरो जावपाकच जाय सुदीनबाब बरो जावपाकच जाय उत्पल पर्रीकार बरो जावपाकच जाय चर्चिल बाबूय बरो जावपाक जाय पण हाजो अर्थ सामान्य गोंयकार तसोच उरपाचो काय सामान्य गोंयकाराकय तितलीच बरी वागणूक मेळपाक जाय ट्रिटमेंट मेळपाक जाय आणि हांगा तर ताजोय प्रश्न ना हांगा एक टीम गोंयांत येता पण ती टीम मणिपाल हॉस्पिटला कडच्यान 3 किलोमिटराचेर आशिल्ल्या जीएमसीक सुद्दां वतना 16-35 किलोमिटर पयस आशिल्ल्या ईएसआय हॉस्पिटलांत टायम आशिल्लो वचपाकय जातालें भाऊची तब्येतय स्टेबल आशिल्ली तरी आसतना 24 वरां उपरांतय ह्या तिनांतल्या एकाय स्पॉटार जंय हांव परत म्हणटा सामान्य गोंयकार ट्रिटमेंट घेता ती एकाय कडेन ह्या टीमीक व्हेली ना कित्याक व्हेली ना प्रायोरिटीज कितें सरकाराच्यो आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें सामान्य गोंयकाराचें पडून गेला काय कितें हांव मुखार वतां विक्रमा मरे वास्को या वास्कोची परिस्थिती जाणून घेवया विक्रम कितें आहा वास्को परिस्थिती सर आयज वास्कोन मातसो एक बरो म्हणजे व्हेरी बिजी दीस आशिल्लो म्हणजे सकाळीं आमचे आउट गोईंग जे गव्हर्नर आशिल्ले सत्यपाल मलीक ते नेवी एअरपोर्ट आमचे एअरपोर्ट दाबोलीम एअरपोर्टांतल्यान भायर सरले आनी तांकां डिपार्चरा टायमाचेर तांकां हें करपाक सेंड ऑफ करपा खातीर पंचायत मिनिस्टर मॉविन गुदिनो गोंयचे सीएम प्रमोद सावंत चीफ सेक्रेटरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत हे सगळे थंय आशिल्ले सो तांकां सेंड ऑफ जातकर आफ्टर दॅट सीएम वॉज इन वास्को म्हणजे आतां जे नवे गव्हर्नर आसा भरत सिंग कोश्यारी ते आतां गोंयान येवपाचे आसा तांचे वेलकम करपा खातीर तांकां बरो टायम आशिल्लो तेन्ना आयज तर सीएम हांगा आयले आनी वॉट ही हॅज डन ही हॅज टेकन अ रिव्ह्यू मिटींग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट म्हणजे पुलीस म्युन्सिपॅलिटी पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिसिटी आणि रवींद्र भवनान भितर तांच्यांनी सगळे एक रिव्ह्यू मिटींग घेतली फर्स्ट मीटिंग वॉज अबाउट कोविड मॅनेजमेंट म्हणजे वास्कोन सद्याक मोर्मुगांव तालुक्यान भितर कोविड मॅनेजमेंट कशें चालू आसा हाजी तांच्यांनी अपडेट घेतली फर्स्ट ही स्टार्टेड विथ सेईंग की आपूण ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट आय एम व्हेरी सॉरी म्हणजे कितलेशे विक्टीम्स हू हॅव सकम टू कोविड व्हायरस तांकां आमी सेव्ह करपाक शकूना तांकां आमी वाटावपाक शकूना म्हणून तांच्यांनी पयली एक माफी मागली आनी तांच्या मागीर तांच्यांनी सांगलें की आतां म्हणजे द नीड ऑफ द आवर इज प्लाझ्मा आणि प्लाझ्मा डोनेशन तांणी सांगलें ही हॅज अपील टू द पीपल ऑफ मोर्मुगांव तालुका म्हणजे सगळ्यात चड केसी जरी रिकवर जाता त्यो म्हाका दिसता मोर्मुगांव तालुक्याच्यानच आसा सो पीपल हू आर एलिजिबल म्हणजे जे कोण रिकवर जाल्यात तांच्यांनी आपलो प्लाझ्मा डोनेट करचें आनी एक 2 दीस पयलीं जेन्ना आमी सांगिल्लें की श्रीपाद भाऊकूय प्लाझ्मा वास्कोच्यान पावला असो आमकां एक अंदाज आशिल्लो तें आयज कन्फर्म जालें की वास्कोचे बीजेपीचे मंडळाचे प्रेसिडेंट जे आसा दीपक नायक हांचे कडेन एक रातयान भितर एक 4 काय 5 प्लाझ्मा डोनेशन जालें इन जीएमसी आनी तो प्लाझ्मा एखादी भाऊकूय दिल्लो हें कन्फर्मेशनूय आयलें तांच्यांनी हेंय सांगलें की जे 2 कंटेनमेंट झोन आसा मांगरातले आनी खाल्यावाळाचे तेय फाल्यां भितर ओपन जातले आनी हे कंटेनमेंट झोनांतले जे कितें आसा थंय तांच्यांनी सांगलां की एक तांच्यांनी लिस्ट रेडी केलां जितले लोक रिकवर जाले आनी वर एलिजिबल फॉर दी प्लाझ्मा डोनेशन आनी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कालू सालमेदा तांच्यांनी हें डिसायड केलां की थंय एक 2 दिसां भितर ते लिस्ट सर्क्युलेट करून तांकां आपोवन एक परती एक एंटीबॉडी टेस्टिंग जातली आनी जे कोण एलिजिबल आसा दे वील बी टेकन टू जीएमसी आनी तांचे प्लाझ्मा डोनेशन जातलें दिस इज द अपडेट फ्रॉम दी कोविड फ्रंट दुसरी गजाल म्हणटा ती सर जे आतां हांगा सद्याक अशें आयकूंक येता की जायते जे डिपार्टमेंट आसा तांचे पेंडींग म्हणजे जायते कितें कामां आसता रेग्युलरायजेशन आसता जावं वेगळी वेगळी जी कामां आसता जी केस्यो आसता ते पेंडींग आसता ताका लागून खंय तरी ते केस्यो पेंडींग उरता आनी इन्कमूय सारकी म्हणजे जायना सो स्ट्रेसींग ऑन द इन्कम आनी क्लियरन्स ऑफ पेंडींग हे कामां जी आसा ताका लागून सीएमान आयज एक क्लियर कट सगळ्या डिपार्टमेंटांक एक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की जे बी पेंडींग हे फायल्स आसा जावं कितें कामां आसा ऑल हॅज टू बी क्लियर्ड विदीन 2 मंथ्स
आणि ताजो अपडेट परतो म्हणजे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट जे आसा ताजो स्टेटस तो परतो एक 3 म्हयन्यान रिव्ह्यू जातले आणि सगळे डिपार्टमेंटाचे जे पेंडिंग आसा हॅज टू बी क्लियर विदिन द नेक्स्ट 2 मंथ्स अशें डायरेक्शन सीएमान दिलें आसा वास्कोच्यान. थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव बिफोर मुव्हिंग फॉरवर्ड हांव परत एकदा तेच सांगता, जीएमसी भितर 3 वॉर्ड्स आतां आमी दर दिसा पळयतात 5, 6, 7 डेथ्स जातात. म्हणटात आमी कोमॉर्बिडिटीसा लागून म्हण, आनी ह्यो डेथ्स जावच्यो न्ही, जाता तितले जीव वाचोवपाक शकचे म्हणून लास्ट फ्रायडे सांगिल्लें की जीएमसीतले 3 वॉर्ड ह्या गजाली खातीर यूज करतले सो दॅट वी कॅन सेव मॅक्झिमम लायव्स. आज मेरेन आतां आमी हांगा बसून हो शो करतात तितली मेरेन अजून पर्यंत ते वॉर्ड ऑपरेशनल जाल्ले नात. सो व्हायरस स्प्रेड जावपाची स्पीड आनी एडमिनिस्ट्रेशनाची काम करपाची स्पीड ह्या दोनूय गजाली भितर केदें व्हडलें अंतर आसा आनी तफावत आसा हें म्हाका दिसता प्रत्येका लक्षांत येतलें. मी इतलेच सरकाराक सांगपाक शकतात की जाता तितले बेगीन हे वॉर्ड्स चालू करात सो दॅट वी कॅन सेव मॅक्झिमम लायव्स ऑफ गोवन्स. गोंयकारांचे जीव जर वाचपाक जाय जाल्यार हे 3 वॉर्ड्स जाता तितले बेगीन ऑपरेशनल जावप गरजेचे. ते त्या फायलींनी घुंवपा जायनात अप्रुवला खातीर. इट हॅज टू बी डन ऑन वॉर फुटींग. इट शूड हॅव बीन डन प्रोबेबली 15 to 20 days बॅक. वी आर लेट, बट आता अशी परिस्थिती जावपा जायना की आनीक लेट केलो म्हणून आमी दर दिसाक 5 ते 7 गोंयकारांचो जीव वगडायलो म्हणून. आय थिंक त्या गजालीक क्षमना. हांव मुखार वता मडगांव. सालसेत कोविड हॉस्पिटल बाकीचे अपडेट घेवया सावयो कडच्यान. सावयो, व्हॉट इज द अपडेट? सर सालसेतीन सर आयज आमचो स्ट्रॉंग पॉलिटिशियन आनी एक्स सीएम सचिन आलेमांव पॉझिटिव्ह जालो. तेजेर ऑलरेडी लौकीक उलयला सर. सर आयज न्यूज मेळ्ळा की जो एक्स एसपी टोनी फेर्नांडीस जो ईएसआय हॉस्पिटलान क्रिटिकल कंडिशन आहा सर तेका आनी कांय पेशंटाक तेणी आयज प्लाझ्मा एडमिनिस्ट्रेट केला. तशेंच सर आयज फातोर्डा ऑलरेडी 15 केसीस मेळ्ळ्या न्यू. बार्ली सर 8 केसीस मेळ्ळ्या. फातोर्डा आनी मारगांव म्हाका दिसता आयज विल एटलीस्ट टच 600 पेशंट्स कोविड पेशंट्स. आपण एक हें घेतला सर आनी मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकात जे हेड ऑफिस आहा थिंगा मॅनेजिंग डायरेक्टराक मेळ्ळो. तेणें सांगलां की जे डेपॉझिटरांचे पयशे जे आतां बँकाचेर आरबीआय स्ट्रिक्चर पडून बंद आहा सो ते डेपॉझिटाचो इंट्रस्ट बँकांनी राखचो म्हूण. तर बाकीच्यान सर सालसेत एरियान जायते कडेन केसीस वाडल्या म्हणून सर न्यूज मेळ्ळा पूण सर कन्फर्म अजून म्हाका कांय डिटेल मेळना. कित्याक सर जायते आमचे हेल्थ डॉक्टर अर्बन हेल्थ सेंटर वा पीएचसी जे आसा ते फोनूय घेना सर. सो देर इज लॉट ऑफ खूब त्रास पडटा सर. जे इन्फॉर्मेशन आमी दिता न्हू ते काडपाक, कित्याक ते फोन घेना कित्याक ते आय डोंट नो वाय दे आर नॉट टेकिंग आवर फोन कॉल्स. येस सर. सो तशें मडगांव म्युनिसिपालिटी आतां स्लोली इज कमिंग टू नॉर्मल. थंयसर केसी मेळ्ळ्यो, पेशंट मेळ्ळेले. सो आतां स्लोली आय थिंक इट इज कमिंग टू 50% नॉर्मल हेजेर पावत येयला. येस सर. थँक्स अ लॉट सावयो. हांव मुखार वता फोंड्या. विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा फोंडेचे अपडेट? पयलीं प्रमोद, म्हाका लेट जालो. म्हाका प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली आयज. गोवा डेलीची म्हत्वाची प्रेस कॉन्फरन्स जाली आयज. फाटले खूब दीस जाले, खूब म्हयने जाले लोकांचो एक दृश्टीकोन आशिल्लो गोवा डेली लॉसान जाल्ले आनी कशें कितें चल्ला तांचो कारभार काय म्हणून. फाटले फावटी म्हाका दिसता जे 3 जाण पॅनलाचे म्हणले तो चेअरमॅन आनी एक आरसीएसाचो आनी 3 जाणां अशे बशिल्ले हेजेर सगळे गोवा डेलीचो कारभार पळोवपाक. ताणें एक म्हत्वाचो निर्णय घेतला जे चतुर्थीचे निमतान म्हाका दिसता दुधकारांक एक बरी गजाल आसा. तेंच्यांनी रेट जे आसा दुधा फाटल्यान लिटरा फाटल्यान वाडयल्ले आसा दुधकारांक. ते म्हणल्यार 3.5 फॅट आसा तेजेर 75 पैसा आनी 5.5 फॅट म्हणल्यार काव मिल्क तेजेर सरासरी 1 रुपया प्लस तेजेर 40% जे हे मेळटले सपोर्ट प्रायस मेळटलो तो गव्हर्मेंटाचो मेळटलो. सो एक बरी गजाल. आनी 1 तारखेच्यान हे लागू जातले दूध दर. पण हाचो लोकांक कंज्युमरांक कांयच एफेक्ट जावना, कारण जे दुधाचे रेट आहा एक्चुअल पॅकेटाचे कंज्युमराचे ते सेम उरतले. तशेंच ताणें ज्यो गजाली आहा म्हणल्यार स्टाफ आशिल्लो तो 3 शिफ्टीन काम करता, एका शिफ्टीन काम करतालो. म्हणल्यार पूर्णपणे कॉस्ट कटिंग करून हे जे लॉस जाताले ते तेंच्यांनी मेकअप करपाचो प्रयत्न केला प्रमोद. हांव कोविड केसीचेर येता. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार काल मोगो पक्षाचे लिडर सुदीन ढवळीकरान तेजी
घरकान्नी कोविड पॉझिटिव्ह सापडली काल राती आणि म्हाका दिसता तांकां मणिपाल हातूर एडमीट केल्ले आसा. ओवरऑल केसी पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आयज प्रियोळ वाठारान 2 केसी वाडल्या. मडकय 1 जाल्या, मडकय 18, फोंडा 24, शिरोडा 2 आणि धारबांदोडा 1 वाडूंक ना. सरासरी सगळे हितूर पळोवपाक गेल्यार एक्टिव्ह केसीस आयज पर्यंत म्हणल्यार बेतकी 157.94 रिकॉर्ड जाल्या. मडकय 227.133 रिकॉर्ड जाल्या. फोंडा 461.280 रिकवर जाल्या. शिरोडा 190.111 रिकवर जाल्या आणि धारबांदोडा 152.95 सुमार रिकवर जाल्या. सो रिकवरी तितली म्हाका दिसता त्या पद्दतीन आसा आणि लोक आतां चडशे लोक म्हाका दिसता होम आयसोलेशनूच प्रिफर करता आणि त्या प्रमाणे फुडली वाटचाल चालू आसा. या थँक्स अ लॉट विवेक. हांव फोंडेसान वता म्हापशां. श्याम सुंदर फडते जॉइन जाला आमकां. श्याम, कितें आहा बार्देजाचे अपडेट, म्हापशेचे अपडेट, नंबर्स कितें आणि ओवरऑल लोकांची परिस्थिती कितें आहा? आयज म्हापसा कोर्टान एक रिमांडाक लागून रेव पार्टीचे शैलेश शेट्टी ते आतांच हे जालें आनी 1 दीस ताका पुलीस कस्टडी 1 दीस रिमांड दिला. दुसरे कोविडाचे हितून आयज केसी जाल्यात त्यो म्हापशान आयज 17 केसी जाल्या. तितून करसवाड्यात 3, धुलेरान 2, कुचेले 5, खोर्ले 4, शेळप्या 1, गणेशपुरी 1 आणि म्हापसा एड्रेस दिवना म्हापसा 1, कोलवाळ पीएससीच्या हितून 4 केसी जाल्यात. तितून रेवाड्या 1 जाल्या, मागीर कोलवाळे 1 जाल्या. जेलीन आयज आनी एकलो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आणि शिरसय 1. मागीर हळदोण्या आयज 6 केसी जाल्या. भितर किटला 1 जाल्या. मागीर मयड्या 5 जाल्यात केसी आणि हळदोण्या 1 केस जाल्या. मागीर शिवोले आयज 17 केसी जाल्या. भितर काणक्यां 8 पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. काणक्यां आसागांव 4 मेळ्ळ्यात. शिवोले 3, सडये 1, मागीर शापोरा 1 करून 17 केसी आहात. कांदोली पीएससीच्या हितून आयज 11 केसी मेळ्ळ्या. भितर सालेगांव 10 मेळ्ळ्यात आणि कलंगूट वाठारांत 1 मेळ्ळ्या. अशें करून परवडचे आयज काल दिला ताणें, आयज दिवंक ना. या थँक्स अ लॉट फडते. हांव थंयच्यान मुखार वता. दिवचल, सांखळे, विनायक आसा आमचे बरोबर. विनायक, कितें आहा दिवचल आनी सांखळेची अपडेट, नंबर्स कितें आनी कितें घडणूक आसा काय कितें? सर सांखळे नंबर्स सर सांखळे आमोणा हांगा 3 मेळ्ळ्या, हरवळ्या 1 मेळ्ळ्या, नावेली 1 मेळ्ळ्या, गिरडे 1 मेळ्ळ्या आणि कारापूर 1 मेळ्ळ्या. सर मये वाठारान आयज बागवाडा पिळगांव म्हणटा थंय 3, सारमानस पिळगांव दिले थंय 3 आणि हळदणवाडी मया 1 अशें कशी मेळ्ळ्या. आणि एज युजल सर बिचोले फक्त नंबर मेळ्ळा म्हाका 13. नंबर मेळ्ळा, गांवच्यो डिटेल्स अजून मेळिल्ली ना. या गो हेड विनायक. हॅलो. या गो हेड. जाता कितें सर की आमचे लायव्ह अपडेट खूब जाण पळयतात आनी आफ्टर दॅट आमकां फोन्स येतात की जशें आतां विवेक भाईन सांगलें की आमच्या खुबशे पेशंट आतां होम आयसोलेशन प्रिफर करतात. सो लोकांचें अशें म्हणणें आसा की तुमी नंबर सांगतात, एरिया सांगतात, पूण जर आनी मातशी म्हायती मेळ्ळी जाल्यार लोकांक तेंच्या कडसून पयस रावपाक जे होम आयसोलेशनान आसा तेंच्या कडसून रावपाक बरें पडटलें. सो सर विशय सामको खरो, पण आमचे कडेन तुमकां हेल्थ बुलेटिन कसो येता तुमी पळयला. हांव लोकांक इतलेंच सांगता, आमचे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स जाता तितली तकली फोडून जाता तितलो स्टॅटिस्टिक्स आनी डेटा आमी लोकां म्हऱ्यात पावोवपाचो प्रयत्न करतात. समजा आमचे कडेन डेटा आसलो जाल्यार आमी तो लिपोवन काय दवरचे ना, लिपोवन दवरून कोणाक काय फायदोय ना. तर त्या खातीर जितली जाता तितली आमी करतात. वी विल ट्राय आवर बेस्ट, वी विल ट्राय फर्दर, बट वी आर डुईंग वॉट एवर बेस्ट वी कॅन डू इन द एक्झिस्टिंग सर्कमस्टान्सीस आनी सिच्युएशन. सो थँक्स अ लॉट विनायक. हांव पेडण्या वता, मकबूल आसा आमचे बरोबर. कितें आहा पुराय पेडणे तालुक्याची अपडेट? तर पेडण्यान आयज एक अशी घटना दिसल्या की जे फॉरेनर आसात, टुरिस्ट, ते भीक मागपाक लागल्यात बाजारान.
आणि त्यांका गावातले जे लोक असतात ते त्यांका मदत करीत असतात आणि आज कोरोनाची अपडेट म्हटल्यार सर आज एका दिवसात 4 मेळ्या पण सारखी मिळाना सर इन्फॉर्मेशन आता बाकीच्या आमच्या सरांनी जे म्हटले इन्फॉर्मेशन सारखी मिळाली की आमचे नक्षत्र आणि त्यांचे नक्षत्र जुळाना की काय खबर ना सर ते मिळाना आज एक दिवसात 4 मेळ्या सर कोरगाव 2 पेडण्या 1 आणि पारशा 1 मेळ्या सर आता मेरेन 45 सॉरी 345 असे मेळ्या सर 345 आणि एक गजाल म्हटलं सर लोक प्रश्न आमका करतात रिपोर्टरांनी तुम्ही काहीतरी मांडा म्हणून ज्यांना आमचे मिनिस्टर असतात आणि कोण असतात त्यांना बाहेरसून जे येतात दुसऱ्या स्टेटीतून त्यांना ट्रीटमेंटा खातीर येतात म्हणजे आम्ही किती आम्ही प्रजा असतात जाल्यार राजा असतात तर त्यांच्यानी त्यांना 100% जर करतात जाल्यार आमका 10% तरी त्यांच्यानी मदत करची म्हणजे ज्यांका तिथले ट्रीटमेंट देतात ते आमका 10% जर ट्रीटमेंट दिल्यार खूप बरे जातले शेवटा कशा आम्ही म्हणून ते असतात असे त्यांचे प्रश्न असतात डेफिनेटली मकबूल आय थिंक व्हेरी व्हॅलिड ज्या मुद्द्याचेर आम्ही सुरुवात केल्ली त्या मुद्द्याचेर थांबतात की इम्साची टीम जर गोंयांत येता जाल्यार जीएमसीक तांकां कित्याक व्हेलनात तांकां ESI हॉस्पिटलां कित्याक व्हेलनात तांकां फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां कित्याक व्हेलनात ते प्रायव्हेट हॉस्पिटलां पुरते आनी VIP पुरतेच कित्याक मर्यादीत दवरले सरकारी लेवलाचेर कोणूच चिंतना काय कितें की बाकीचे गोंयकार ह्या हॉस्पिटलांनी आसात तांची वचून वासपूस करया आणि जेन्ना भायल्यान टीम येता तेन्ना ताजो फायदो करून घेवया आणि त्याच बरोबर जो इशू आमी आज सुरवातीक काडलो जीएमसीचे जे वॉर्ड जीव वाचोवपा खातीर लोकांचो बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटीज जे जीव वता तांचे खातीर रेडी करपाचे आशिल्ले ते 6 दीस जाले अनाउन्समेंट करून तरी रेडी जाल्ले नात आणि एकवटेच्यान दर दिसाक 5, 6, 7 गोंयकार कोविडाक लागून आणि तांच्या पयलींच्या कोमॉर्बिडिटीसां लागून जीव सोडत आसात दिसता वेळ काडपाचो पॅन्डेमिका भितर हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रेड टेपिझम चलपाक जायना डिसिजनां खूब फास्ट जावपा जाय पण अनाउन्समेंट जावन 6 दीस जाले तरी हे 3 वॉर्ड फंक्शनल जाल्ले आमकां दिसनात ही खूब महत्वाची आनी गंभीर गजाल हांव इतल्याचेर थांबता थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार